committee proposed by Sri Kainath Gopal Raut. Second nomination paper is proposed by Vishal Priya Vallabh. And third nomination paper was proposed by Fatke Viraj Vinod. All the three nomination papers are scrutinized and found valid. So if there is no objection from any of the councillors and only one nomination has been received, therefore I declare Duttan Michelkar as unopposed to the post of the chairman of the Mapsa Municipal Council. पॉझिटिव्ह रिझल्ट मेळपाक कितें हरकत ना आनी जे विश्वासान आज एक व्हडली जबाबदारी हांगासर दिल्ली आसा. आय रियली थँक टू आवर डेप्युटी स्पीकर अलॉंग विथ ऑल माय काउन्सिलर्स हू आर ऑल द टायम इन सपोर्ट एंड दे आर ऑलवेज वीथ मी. आनी म्हाका दिसता अशा पद्दतीनूच आमी सगळे एकजुटीन फुडें वयतले आनी जी कितें म्हापशा खातीर आसा शेवटी फोकस आनी मागता म्हापशा खूप समस्या आहात. समस्येचे आता गेले कित्येक वर्षापासून आम्ही पळयता समस्या सांगली काँग्रेस विल बी देयर डिस्कशन्स करून त्याच्या सोल्युशनां काडपाचें काम आमी करतली. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोष्टीचो असो विचार विनिमय करून तितून जे सुद्दां करपाचो आसा किंवा जे सोल्युशनां ताचेर आमी कार्य इन एक्शन घेवप महत्वाचें आसा. ताचेर आमचो चड फोकस आसा. तशें पळोवंक गेल्यार समस्या भरपूर आसा. तशें म्हणटा एक्यूट कंडिशन्स जेन्ना आतां सद्या जे चड भेडसावणारे जे आमचे समस्या आसतले तेचेर आमी लक्ष पयलीं केंद्रीत करतले. आनी म्हाका दिसता बरेचशे गोश्टी आतां सर्व म्हायतीचेर चल्लेले आसा. पार्किंग समस्या म्हूण नाका, रोडाची समस्या जी आसा ती आतां कार्यरत चालू आसा आनी गार्बेज इश्यू आसा. ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी रस्त्यार इश्यू, पार्किंग इश्यू, कंजेशन जाता, खुबशे समस्या आसा. म्हाका दिसता ती लिस्ट खूब व्हडली आसा. जसो आमचो टायम वयतलो बाय टेकींग द टायम विथ प्रॉपर डिस्कशन बाय टेकींग इन द कॉन्फिडन्स ऑल द मेंबर्स देअर सजेशन्स आय थिंक वी वील वर्क इन अ बेटर वे फॉर द टू डू सम चेंजेस फॉर म्हापसा सिटी. तुमकां 20 काउन्सिलरांचो सपोर्ट आसा कित्याक विरोधान अशें कोण ना तुमच्या सगळ्यांनी न्याय दिता आसा कशें कितें काम डेफिनेटली जेन्ना 20 काउन्सिलरांनी इन्क्लुडींग मी जर आमी फुडें सरता तर म्हाका दिसता कार्याक म्हाका अडचणी कमी आसतले आनी तेंचे सगळ्यांचो फोकस हो म्हापसाची उदरगत हीच आसतली. आनी म्हणून हांव ठामपणान सांगू शकता की ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवनूच शेवटी सगळे काउन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल हे 20 काउन्सिलरांचे आसा इक्वली बरोबर येवन म्हापसाची उदरगतीक ते सदांच फुडें आसतले. असो म्हाका अभिमानूय आसा आनी म्हाका खात्री आसा तितून हांव बऱ्या भशेन कितें तरी सगळ्यांक वांगडा घेवन कार्य फुडें करूं शकता.